स्टार्ट. नमस्कार. मी रामनाथ रोपाटिका तातूंत तुमचें स्वागत. आता आमी हे नाल्ल रोयतात किंवा जी बाकीची जी झाडां आसात, इवन तुळस, दसणी अशें सगळ्यो, हांचे सगळे माकडांचो एक भयंकर उपद्रव जावपाक लागला. ते येतात आनी सारके ते बुडून वतात. माकड जे आसात ते जे व्हड म्हळ्यार पयलेचे जे आसात ते मातशे मनशाक भितात, पूण आतां ती जी पोर जाल्ली आसा ती आमची ह्या पिळगेची म्हळ्यार ह्या पिळगे बरोबर जाल्ली आसा ती कशीच भिनात. ती येतात आनी ती केळी आसात किंवा ह्या जी केळी किंवा अन्य झाड आसात ताजेर ती अशे तरेन खेळटात, नाचतात की ते सगळे ते मोडून घाले शिवाय तांकां समाधान जायना. म्हणटकीर ह्या माकडांचेर आमकां कितें तरी बरें सोल्युशन जाय. आता माकडाक कशें मारप हें बरें दिसना, कित्याक तरी तो एक वन्य जीव. तो गांवांत कित्याक आयला तर जंगलांतली जी झाडां बिडां जी कितें जाय तांकां खावपा सारकी, उदाहरणांत सुबाबूळ किंवा अन्य जी झाडां आसात, पणस आनी कितें ताजे ते कोमटे मोडून खातात. पूण ते रानाक रावपाक जाय हाजे खातीर आमी कितें तरी उपाय योजना करपाक जाय. स्पश्ट सांगपाचें म्हळ्यार आमी जी कितें फळां वर्सभर खातात ताच्यो बियो आमी जाता तितले सुकोवन किंवा कश्यो तरी दवरपाच्यो आनीक वर्साक एक वेळे मे म्हयन्याक त्यो बियो व्हरून रानाक खंय तरी रोवपाच्यो. अश्यो उडयल्यार जाता किंवा त्या बियांक मातयेचो लेप दिवन थंय लाडू अशे तयार करून व्हरून दवरल्यार जातात थंय. ते इतल्यान रानाक जर ही वाडत जाल्यार ती खेती बिती भिंडाचे किंवा आदी आंब्याचे रोपे जर आमी वयर रोयत जाल्यार ती खेती आसा ती रानाक रावतली. तशेंच आमी हे इतलेंच करून जालें ना. आमी स्वता आमी गव्हर्मेंटाचेरूय बी प्रेशर घालपाक जाय की तुमी कितें उपाय योजना करात, तुमी कितें झाडां बिडां ही रानाक अमूक कितले रोयात, तातूंत बी वन रोयात. बेश्टी झाड तयार करून रोयली म्हूण जालना, ताका उदक कोण घालना. म्हणजे त्यो बी रोवप त्यो नॅचरली वाडून येवपाक जाय. दवाचें तें झाड जावपाक जाय. अशे तरेन कितें तरी उपाय योजना जावपाक जाय.